आमचे मिनिस्टर भायली कंपनी हाडून गोंया गोवा मायले काडटात त्यांचे नाव पेडेर कोत्तात हे गुण आता मुंडे मुखाडीर बाळाले कोलवा कावेलेसीम बाब राहुल PI आणि बाब गरवी DSP तुम्ही सांगा तुमका केन्ना बाळाले कोलवा गुंडा मेळ्ळ्यात तू सांग बाबा I am माझे schooling college happened in Chogle College, Madgaon. I always go to Banalin Beach. Okay, and मला तसे काही experience घेऊ ना. So राहुल सांगले बायले पैसे मिळतात बरे आणि आम्ही गुंडा बुडतात. नंबर 2 तुमच्या गव्हर्नमेंटाचे CIA DSP क्लिअर करून सांगले आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर गुंडा निवो. नंबर 2 असेंब्ली तात्याला आम्ही सीएमा मेळोन जस्ट फ्यू डेज बॅक सीएमा दिल्ले तुम्ही डोंट वरी असेंब्ली काबार जात्री तुमचो टॅक्सी ड्रायव्हर आलो वॉटर स्पोर्ट्स आलो आणि सेकॉनर आलो आम्ही इश्यू सॉल्व कोतले म्हणून. सो आज तुम्ही आमकां सांगला आमचो सीएम दिल्ली गेल्लो म्हणून येयले म्हणटकर आमकां अपॉइंटमेंट जाव आणि सगळे क्लियर जावपाक जाय. आणि तो हांगा जा पेडण्यात जावो हय आमकां हांगा पेडण्यां येवपाक जावो तो आणि असो जो उबो रावन ताणी सांगूंक जाय. आम्ही आश्वासना आता 5 वर्ष घेता सीएमाची आम्ही हांगातले वयचेला जो मेरे सीएम हांगासर येवन आमकां दिला. याची बारीक धंदे आपल्याला people are getting aggressive. People are getting aggressive. I am following all the situation. पेले सीएम बसा पहले फुटबॉल सगळ्या भावा ऐका आता तर आमचा सीएम आल्यानंतर रेग्युलर दिना तर बाहेर पडता आणि आमचा सीएम कडे आम्ही वयचे ना डेलिगेशन घेऊन फोटो सगळे पोलीस जावचे ना गरीब लोकांनी किती करपाचे स्वतःच्या हिमतीचेर चलयला धंदो. Government representative should be there to answer.
tell them, make a notice. For hiking, tell them commercial fees, rate book. All India Airport Authority असा ना क्या तो commercial fees refer करायचं. This is all getting like मनमानी करतात. Okay, कित्याक ते खंयच्याच कायद्यान भरना. सगळे स्टेक होल्डर आले What is it? आता किती तुम्ही ठरायल्यात आता किती ठरायल्यात तुम्ही आमचे एजिटेशन आसा पळय तेचेर आमी जे मेमोरंडम जे सबमीट केल्ले डेप्युटी कलेक्टराक आमचे सर्टन डिमांड्स आसलेले टॅक्सी वेवसायिकांचे ते जर सेटल जायना जाल्यार चीफ मिनिस्टरान हांगा पेडण्या येवन एक हाय पॉवर मिटींग कंडक्ट करप जेतून सगळे लोक जे टॅक्सी वेवसायीक MLA सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह बसोन तेचेर वन्स फॉर एव्हर सोल्युशन काडटले. आयज कितें जालां आमी सगळे जाण हांगा येयला चीफ मिनिस्टराचो किंवा गव्हर्मेंटाचो आमकां कितेंच मेसेज ना. आमचो डिमांड हा की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पेडण्या येवपाचो. आतां तेणी सांगपाचें आमकां जर तो आतां ताका येवप शक्य ना जाल्यार तेणी फाल्यां येता ते आतां आमकां सांगपाचें आनी गेस्ट हावजानच मिटींग जातली पेडण्या गेस्ट हावजान आनी आमकां वन्स फॉर एव्हर हेचेर सोल्युशन जाय. सेक्रेटेरिएटान तो आपयतलो आनी ती पिल्लां दितलो पळय ती पिल्लां आमी असेंब्ली टायमार घेतली ती आमकां चलपाची ना. सो आमकां आमी आनी कोणाचें आयकपाचें ना. जो मेरेन सीएमान आमकां डायलॉग करता आमी टेलिफोनिकली सांग न्हू तूं सांग आमकां की आपण ना जाल्यार तूं तुज्या ऑथॉरिटीक धाड पिडो हेका ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक धाड आमकां चीफ मिनिस्टराचो डायलॉग जाय. आम्ही एक ठरयला आम्ही भायर सरताना एक ठरयला की जिखल्या शिवाय सोडचे ना म्हणून. कित्याक म्हणटा जाणा जेन्ना चीफ मिनिस्टरान उलयला चीफ मिनिस्टर फटींग उलयला आमचे कडेन हांव म्हणटा फटींग उलयला कित्याक खबर आहा तुका एसेंब्लीन आमचो इश्यू सॉल्व करता म्हणिल्लो पूण आयज पर्यंत इश्यू हो सॉल्व जावंक ना. हो जर इश्यू सॉल्व जाल्लो जाल्यार सगळें सारकें जातलें. आतां आमकां सदांच काय जातालें आमी एजिटेशन करताले पळय तेन्ना एक डेलिगेशन घेवन या 2 डेलिगेशन ही आमची डिवायड एंड रूल करतालो पूण हो डिवायड एंड रूल जावचो ना. ह्या फुडें जावचो ना. सीएमाक हांगा येवचो पडटलो. हांगा येयल्या शिवाय आमी काय डेप्युटी कलेक्टर कितें म्हणटा की तो म्हणटा आपण ऑथॉरिटी न्हू. फाल्यां जर तो एअरपोर्टाचो जर ब्रिज जर कोसळ्ळो आनी थंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार हो ऑथॉरिटी आसतलो हें एका खबर ना. तूं ओवरऑल इन्चार्ज तेणी हात वयर करपाची गरज ना. आमचो सिंपल डिमांड आहा आयज तुमी आमचो डिमांड फुलफील करूंक ना. आमकां चीफ मिनिस्टराचो डायलॉग जाय. आमकां आयज जर चीफ मिनिस्टर शक्य ना जाल्यार फाल्यां तो पेडण्या गेस्ट हावजान कितल्यांक येता ते तेणी आमकां सांगपाचें. तुम्ही वचचे ना पळय आतां आमचे हा पळय टॅक्सी काडून न्हू ऑल ओव्हर गोवा टॅक्स स्टेक होल्डर आयलेले आहा. सगळ्यात ह्या गव्हर्मेंटाचेर बेजार रावन जीएमआर आपली सिंगल सायड दादागिरी चलोवंक जाता. आमी मागता जो पर्यंत जीएमआरान हे इलिगलिटी चलता तो पर्यंत आमचे गोंयकार वचून पळोवन घालचे ना. ऑल ओव्हर गोवा स्टेक होल्डर येयलेले हांगा आमकां सपोर्ट करपाक आनी फूल स्विंग सगळे आमचे भुरगे रेडी आहा. जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी मागीर आमकां कोणी प्रेशरार करूं अंडर प्रेशरार कितें करूं सीएमआर हांगा येवचेच पडटले. काय डेलीक हांव म्हणटालो आमकां फाल्यां टायम दिवपाचो तेणी फाल्यां आमकां सगळ्यांच्या फुड्यान कितें तें सांगपाचें इन रिटर्न दिवपाचें ना जाल्यार 4 जाणां वा 5 जाणां आपण मिटींग घेता तसलें कांय चलचें ना. आमकां दिता रिटर्न दिवन आयच्या आयच्या फाल्यां टायम येतलो तेन्ना रिटर्न दिवन बरो.
बट सध्या कितें स्थानिक आमदाराचो स्टेटस किती आसा स्थानिक आमदाराचो स्टेटस किती आसा स्थानिक आमदार तुमच्या वडिलांना आपण असतलो म्हटलं जोपर्यंत इतलो इशू सॉल्व जायना तोपर्यंत स्थानिक आमदार आमच्याकडे आहा आणि त्यांनी आमकां इन्शुरन्स दिलेला तो पावूंक शकता आता सुद्धा पावूंक शकता केन्नाय पावूंक शकता एकटो दुसरो खंय आहा खंयच्या बिळान लिपून बसला खंयच्या बिळान लिपून बसला ताका आमी जर पेडणेकरांची खरीद कोण करायला जीत आरोलकर जीत आरोलकर तेणी सुद्धा ह्या पेडणेकरांची तळमळ म्हणून हांगा येवपाचे जसं आमचो स्थानिक आमदार येवपाक आमकां इन्शुरन्स दिला तसो जीत आरोलकरा कडेन मागता की तेणी आमकां येवन हांगा सपोर्ट करपाचो ऑल ओव्हर गोवा स्टेक होल्डर येयलेले हांगा आणि तो पण एकूच आमदारा कडेन हांव अजूनय मागता कोणूय आमदार हांगा यो आमकां प्रवीण आल्लेकरान सांगिल्लें आहा तो येतलो म्हणून तो येतलो उतराक रावतलो पूण तेणीन आनी खंयच्या आमदारान आमकां सबूत घालपाची ना की डेलिगेशन घेवन आमी या म्हणून आमी डेलिगेशन घेवन या म्हणून हे सांगपाचें ना तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता इन केस तुमचे कडेन आयले आणि आम्ही फाल्यां वचया म्हणून जर सांगले फाल्यां वयचे म्हणजे फाल्यां आयज हांगा उरतले फाल्यां परत येतले फाल्यां तर जायना परवा मागीर आमचें कितें आसा पळय आमी उलोवन शेकां आसा आमचे कडेन सगळे जाण सगळे शटडावन करया न्हू ट्युरिस्ट आतां येता पळय शटडावन करया सगळें कितें जाता पळय ताका मागीर आन्सर वयर दिवनी हे कित्याक जाता काय तें वयर आन्सर दिवनी हांगा आन्सर दिवया नाका तुमी तो उलयता चेक सांगा उलय माझे नाव जॉन लोबो हांव प्रेसिडेंट ऑल गोवा टुरिझम स्टेक होल्डर आयज आमी सगळे एकठांय जाले हांगासर आमचे नॉर्थ गोवाच्या एअरपोर्टाचेर प्रॉब्लम जाता म्हणून पयले तेंचे पार्किंगाचे इशू आहा सेकंडली ते पार्किंग रेट आनी एंट्री एंड ड्रॉप रेट वाडयल्या आनी गांवच्या मळान एअरपोर्टाचेर ट्रेन दिना त्या कारणान आमचे कंप्लेंट आहा हे आमकां एश्युरन्स दिलेले सीएमान दिले एसएमली जेन्ना आमी ताका उलोवलेले अलॉंग विथ ऑल द स्टेक होल्डर एसएमली सोंपच्या पयले आपूण न्याय दिलो आयज कसो कोण न्याय मेळना आनी जेन्ना 48 आवर्स अल्टिमेटम दिलो सरकाराक ते तो फॉलो करना आफ्टर 48 आवर्स पूण आयज भुरगीं आमचो एकठांय जाल्या तो न्याय दिना जरूर तर आमकां न्याय तो मेळना जाल्यार आमी सगळे ऑल गोवा सगळे आमी बंद करपाक वावुरतले आनी हे आमकां टुरिजमाक पक्को बसोवप हे जायना जावपाक सरकारा लागीं मागता प्लीज हे आमचे टॅक्सी ड्रायव्हरचे इशू आहा तो पळोवन घेवप आमचे दुसरे मेन टॅक्सी ड्रायव्हराचे ओके चल भाई वर आमचे ऑल ओव्हर गोवाचे टॅक्सी सद्याक तरी बंद आहा जे गोवा मॅच म्हणून एक कॅब डेज आहा पळय तो सद्या चलयता हीच दादागिरी करून शकता कंप्लीट शटडावन आहा मागीर आमचे सगळे जितले टॅक्सी मोपाचे सगळे शटडावन आसा सगळे आमचे सगळे हांगा येयलेले आहा सपोर्ट करपाक सगळ्यांचो You are here to safeguard the safety of the people. No right, what do you authority to come in? मागता उरलेल्यांकडे तांकां येवंक मेळोंक ना तेंच्यांनी फाल्यां खंयच्या भाशेन तेंच्यांनी आमकां फाल्यां टिपी करपाक येवपाचें आनी वचोंक ना अजून जे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जावपाक ताका वचोंक ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन जीएमआर कडेन लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जावच्या पयलीं आमचे इशू सॉल्व करून दिया नाल्यार कितें आहा तुमचे तुमी आमचे आमी करून दिवया मरो ही परिस्थिती हाडूंक शकता जाल्यार ते करपाक आमी रेडी आहा सगळे रेडी आहा मरे सॉल्व जायना तो बरें नेक्स्ट आंदोलन आमचे जातलें ना जाल्यार की जीएमआरा कडेन जो लीज डीड सायन केला पळय तो कॅन्सल करपाचो म्हणून हो आमचो नेक्स्ट मुवमेंट आसतलो जर मुख्यमंत्री आयकना जाल्यार आमी दुसरी कंपनी आनी वेळ पडल्यार जीएमआराच्या गेटीर वचपाक फाटीं फुडें करचे लीज एग्रीमेंट कित्याक कॅन्सल जावचो न्ही वेळ पडल्यार आमी जीएमआराच्या भितर एडमिन बिल्डींग आहा थंय वचपाची सुद्धा तयारी ना तो इतके आमचेर वेळ हटपाची ना तेंच्यांनी जे कितें मागणी आहा ती आतांच सॉल्व करपाची आनी सीएमान सिंपल विषय असा की मुख्यमंत्र्यान फक्त डायलॉग करा प्रॉपर अथॉरिटी ओके सर यू आर कमिंग फ्रॉम साऊथ गोवा No. I'm from पेडणेचो भूमिपुत्र तेच्यानी बिल हाडला भूमिपुत्र म्हणून भूमिपुत्र बिल आमकां लागना आमी खरे भूमिपुत्र पेडणेचे हजारो लोकांनी करोडो जमीन ह्या मोपा एअरपोर्टा खातीर सॅक्रिफायस केल्या आय वॉज अ पर्सन हू फॉट फॉर दीस पीपल फॉर मोपा ह्या आंदोलनाक हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो आमचे ध्येय एकूच आशिल्लें की आमच्या पेडणेकारांक खंय तरी जॉब मेळचे आज 10-15 हजार नोकऱ्यो मेळटल्यो आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो काडून ह्यो तांच्या घशांत घातल्या जीएमआराच्या पोंडां घातल्या नो प्रॉपर एग्रीमेंट विथ देम
जेन्ना आमी हेजी जमीन सॅक्रिफायस केली फॉर पीनट्स वी शुड हॅव गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इट. आता हे सगळे स्टेक होल्डर्स हांकां त्याचा फायदो मेळूंक जाय आशिल्लो. एअरपोर्टाचो हांगा भरता, टॅक्सी वेवसाय सगळ्यांक दिलो, सगळे वेवसाय विकले गेले. गोंय हे होलसेल विकपाक काडला. आमचे सरळ इशारो आसा, जर सरकाराक जर पडलेले आसा ताजो रिस्पॉन्सिबल पर्सन येवचो हांगा ह्या हाडले. आणि एक गजाल आसा की हांव एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदतां, जे GMRचे न्हू, हे GMRची दादागिरी खूब जाली यांची दादागिरी. कळ्ळें तुका न्हू, हे कोकी रावता न्हू हेंचे चडूच जाले. सो हे आमच्या कडेन आतां आमचे पासेस येता पिड्यार जाल्ले आहा. कळ्ळें तुका न्हू, हे बेगीनच्या बेगीन डॉक्टर चीफ मिनिस्टर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे बेगीनच्या बेगीन तूं बाबा हिंगा यो, आमचे कितें ते विशय क्लियर कर. आमकां तुवें बारीक लोकांक मिडल लोकांक सोदय नाका. लोक खूब त्रासान पडलेले आहा. कळ्ळें तुका न्हू, हे GMRची आमी दादागिरी खपून घेवचे ना. सो हो बेश्टो हो ट्रेलर आयज तुमकां सांगता, हो ट्रेलर. कळ्ळें तुका न्हू, सो हे कितें आहा फाल्यां कितें व्हडलें जावं शकता. डॉक्टर नाका. कळ्ळें तुका न्हू, आमी बारीक लोकांक तुका न्हू, हे आमकां बारीक लोकांक सोदय नाका. तूं बेगीनच्या बेगीन हो विशय तुम्ही क्लियर करा. फाल्यां कितें जालें हिंगा कोणाक कितें जालें न्हू, हेचो जबाबदार सरकार आसतलो. कळ्ळें तुका न्हू. वी वॉन्ट सोडचे ना, सोडचे ना, अरे सोडचे ना, सोडचे ना. एक दो हो मारा एक दो हो मारा एक दो हो मारा हांव भास्कर नारुलकर ज्या एअरपोर्टाचेर जमीन गव्हर्नमेंटान घेतल्या तातूंतलो एक लँड युजर आनी म्हाजी मोर दॅन 1,60,000 जमीन केल्या. जो म्हाज्या टॅक्सीन आसूं पण प्रत्येक फावटी हांव आमच्या टॅक्सीवाला फाटल्यान आसा. आनी सीएमाक हांव सांगूंक सोदता, जर GMRाक 200-250 कोटी माफ करपाक 5 मिनटाच्या कॅबिनेट मिटिंगेत डिसिजन जर जाता जाल्यार हो डिसिजन घेवपाक प्रमोद सावंताक कोणी अडयला. तेन्ना आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागता सीएमान हातून बरो विचार करचो. आणि हे जे लोकल लोकांक तुम्ही ज्यांच्यानी आपले जमिनी सगळे गव्हर्नमेंटाक एअरपोर्टाक दिल्या त्या लोकांक तुम्ही आज रस्त्यार हाडटा आणि रडयता. हाची फुडें तुमकां परिणाम भोगचे पडटले. हेच पेडणेकर फाटल्या पार्लमेंटरी इलेक्शनाक तुमच्या श्रीपाद नायकाक 12,500ची लीड दिल्ली. त्याच पेडणेकरांक आयज तुम्ही रस्त्यार हाडटा. हाचो अर्थ कितें हे सीएमान सांगचे. आणि आयज जो श्रीपाद भाऊ जो सेंट्रल मिनिस्टर आसा तेका जर येवपाक तिकेटी पैसे ना जाल्यार आमी पैसे धाडटा. हांगा येवप कर्तव्य कितें तरी कर बाबा. आपूण अजून तुमचो आमदार म्हणून रिप्रेझेंट करता नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी सिटाक. तेन्ना येवन मातशे लोकांचे प्रश्न कितें ते हातीन घे. आणि हांव सांगूंक सोदता परत चीफ मिनिस्टराक, जर कितें टेक्निकल इश्यू आसा, जो कन्सेन्सस एग्रीमेंट तुम्ही GMR कडेन सायन केला त्या कन्सेन्सस एग्रीमेंटान जर तुम्ही हॉटेलाक तांकां 40,000 जागा दिवपाक जर तो क्लॉज अमेंड करूंक शकता जाल्यार आमकां लागून जर तुम्ही 1-2 क्लॉज अमेंड करूंक शकना जाल्यार तुम्ही ह्या सरकार चलोवपाचे लायकीचे ना अशें म्हजें म्हणणें आसा. म्हाका एक सांग, हो GMRचा कोण तो आसा पळय तो कोण म्हणून त्याचे इतले आतां ताका इतले ताका सगळे फेवर करता. 6 म्हयने वर्स ताका सगळे माफ करता. आनी हे भुरगे यूथ आमचे ह्या युथांच्या पोटार मारून सगळे करता. तो प्रमोद सावंत आमचे डॉक्टर. अरे बाबा तूं काळजान फातर जायनाका, फातराच्या काळजान तो जायनाका. भुरग्यांचो फ्युचर पळय तूं, भुरग्यांचो फ्युचर तुझ्या भुरग्यांचे तुवें सेक्युअर केले. ह्या भुरग्यांचे कितें आज इतको प्रश्न येयलो बोवाळ मारीत आज हांगा येयले कित्याक आमी सांगून तुमकां मेमोरंडम घेवन. आतां सेकंड पॉयंट आसा तो डेप्युटी कलेक्टर सांगता तो ऑलरेडी मान्य जालो. बरोवन दिवपाक कोणूच तयार ना तो डिवायस पी ना तो डेप्युटी कलेक्टरा. बरोवन दिया मरे, बरोवन दिवपाक कित्याक जायना. एकदा जर बरोवन दी जाल्यार जाता न्हू प्लस पॉयंट. तूं सांगता आपूण मिटिंगेक आसलेलो आनी मिटिंगेक ऑलरेडी पास जाला. मिटिंगेक जर ऑलरेडी पास जाला जाल्यार बरोवन दिवपाक कित्याक ना. वयता तेणें टायप मारून सायन कित्याक मारली ना. चीफ मिनिस्टरान जर कॅबिनेट मिटिंगेन पास केलो जाल्यार वयता टक करून टायप मारून कित्याक तेणी ते मोबायलाचेर कित्याक दाखयता. ते सायन मारून त्याच्यार वचपाक जाताले पण तेका ते जावया पोसपाचो. आता ते लिस्ट दिला पळय ते कॅन्सल करा.
पेडणेकर सांगतात न्हू कॅन्सल करा. श्रीपाद भाऊ म्हाका लस दिता, स फावटी चिंतता आणि एकदाच त्या लोकांचो प्रश्न मिटयना. येता खांद्यार हात दवरता. हांव भाऊ तुमचो, म्हाका एकदा चान्स दी. इलेक्शनाक असले शेतां मारता, संसदात दिश्टी पडना आणि लोकांमध्ये दिश्टी पडना. फक्त येता देवळान, लोकांच्या घरात पावपाची सुद्धा तपासतात ना. कितें सांगता आनी आसा खरी तपासतात जाल्यार ताबडतोब कॅन्सल कर. दिल्लीसून सुद्धा टायम काढून धाडचा बोगस लागना. खंयसून बोगस लागना. तो डेप्युटी कलेक्टर मोबायलाचेर दाखयता ते टायपिंग मारून धाड म्हणून सांग. ते बेश्टे मोबायलाचेर नाका, हे डिलीट करपाक जाता. हो मोबायलाचेर हे डिलीट करपाक जाता. तुमच्या ह्या नाका काळे धवे असले कितें तरी हाड मागीर पळयता. लस जरा मेले न्हू, लस जरा तुम्ही युद्धान काबार केले. तुम्ही ना हॉटेल दवरले, ना जंगल दवरले, ना बाजार दवरले, खंयसर ना. लस काढली तुम्ही आणि तो मारीन गुदिनो पाड पडला त्याचे मिटरा बसून काबार केले. लस लागले सगळ्यांनी. पुलीस मागीर घालता तालाव तेमकां. पुलिसांक घालूंक नायले तालाव. हे पुलीस पोसता हे पुलीस तांच्या मिनिस्टराक. नाका नाका तालाव घालता. श्रीपाद भाऊचे मध्ये एक बरे तो केन्नाय 10 वर्सांनी हांगा येता, खांद्याचेर हात दवरता आणि तो खबर घेता. बाबा कसा आवय कशा, आवय बापूय मेलो 10 वर्सां खबर खंय नासता. मॅडम